सकाळच्या सुमार 7 वरांचेर बागात एका टॅटू शॉपाक उजो लागलो। उजो पालोवपी दळाक फोन येयल्या उपरांत ते रोखडेच सुवातेर पावले। लोकांनी आदींच शटर फोडून उजो पालोवपाचो यत्न केल्लो। उजो पालोवपी दळान वेळार धाव घेत उजो पालयलो। आमकां न्हय सादारण 7:13 आमकां कॉल आयले की शॉपाक उजो लागला। कसले शॉप जे ते आमकां कितें डिटेल्स सांगले, शॉपाक उजो लागला म्हणून आमकां कॉल आयले। सो आमी तुरंत टर्न आउट करता, तेन्ना आमचो विदीन हाफ अ सेकंड आमचो टर्न आउट आसता। टर्न आउट केल्यार आमी वचून पळयलें जाल्यार आमकां दिसलें की थंय उजो लागला। ऑलरेडी तेंच्यांनी त्या लोकांनी लोकल पिपल्स हाडले पळय ते शटर तेंच्यांनी फोडलेले। शटर फोडल्या म्हणून ते आमकां दिसलें उजो भितर चालू आहा तो। सो आमी गेले, तुरंत आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली, फायर एक्सटिंग्विश केली आनी आमी भितर वचून पळयलें जाल्यार तेचे लॅपटॉप एक जळ्ळा, AC जळ्ळी आनी एक बारीक मातसो उजो लागलो त्या शॉप हेका म्हणजे सोफाक। सो इतलें तेजें लॉस जाला, व्हडलें आनी कांय लॉस जालें ना। GOA365 खातीर गौतमी गांवकार, नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।